काय करीत सर नवीन जे SIT जी फॉर्म केला पळय न्ही ते SIT तर तुमकां दिसता जातले का सारकें पळय SIT भितर कश्यो त्रुटी आहा त्यो हांव काल दाखोवन दिवपाचो आशिल्लो. तुमी सगळ्यांनी पळयलां की काल आमकां टायम सारको मेळूंक ना. SITन अश्यो केसी आहा. फॉर एग्जाम्पल एक अडवळपाच्यान एक केस म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ली 65,000 स्क्वेअर मिटर कोमुंददीची जमीन. कोमुंददीचे जे कमिटी मेंबर आहा ताणें आपले सोयऱ्यांचेर टेनंट म्हणून केले आनी थोड्या तेंपान ती जमनीचे भाटकारूच आपूण म्हणून दाखयले. सो 65,000 स्क्वेअर मिटर जमीन अडवळपाळ इन दिवचले खाली. मडगांवां 6,644 स्क्वेअर मिटर जमीन सेंटर ऑफ मडगांव. तो एक सुकोर फेर्नांडीस म्हणून तो काबेज द काजाल म्हणून दाखोवन ती जमीनूच खाता. खंय खाता? मडगांवाच्या सेंटराक. आतां ह्यो सगळ्यो कंप्लेंटी SIT मनान केल्या. SIT कितें म्हणटा? दीस इज नॉट ऑर्गनायज्ड लँड ग्रॅब. वॉट डू यू मीन बाय ऑर्गनायज्ड लँड? अरे लँड ग्रॅब जाता. सो ऑर्गनायज्ड लँड ग्रॅब न्ही म्हणून SIT हाऊ डज इट रीच दॅट कन्क्लुजन? ताजे फुडें ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक गोंय आतां फुडें पाविल्लें आहा. म्हजे कडेन अशी एक केस आहा की एक ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक इनवॉल्ड आशिल्ले फॉरेन नॅशनल गोंयांत येवन गोंयचे एका सिंगल मदरीची जमीन ग्रॅब केल्ली आहा. नॉर्थ गोवा बीच बेल्टान एक जमीन न्ही, अश्यो 7-8 जमनी. सो दीस इज द इंटेन्सिटी ऑफ क्रायम. हें कितें जाता? हाका दुर्लक्ष जातकर एक रॉंग प्रेसिडंट सरकार सेट करता आनी असलेंच मागीर रिपीट जायत रावतलें. सो ज्यो जमनी गोंयांत आसात, ज्यो भाटकारांच्यो कोण भायर आशिल्ल्यो तांच्यो जमनी आहा ह्यो सगळ्यो अनसेफ जातल्यो. सो हें उलोवपाक सरकारान थंय टायम दिवंक ना आनी 2,300 कोटीचे डिमांड्स बुलडोज केल्या. काल एक्चुली हांव फ्रस्ट्रेट इतल्या खातीर कित्याक हें आमी लोकां कडच्यान सजेशन घेतिल्लें. अडवळपार हें जालां म्हणून कितें म्हाका सपना पडूंक ना. ते लोक आमकां अप्रोच जाल्या. मडगांव म्हजो मतदारसंघ न्ही पूण ते लोक एप्रोच जाले म्हणून तें आयलां. आतां तांचे तर इश्यूज आमी रेज करूंक पावना. सगळें घेवन शिकून हें जावन मागीर कितें जाता? यू रीच अ पॉयंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. यू फील लायक एपोलोजायझींग टू द पीपल ऑफ गोवा की यू हॅव नॉट डन इनफ. नाव एवरीबडी सेज की विजय सरदेसाय बरो उलयता हें उलयता तें. पूण काल आय वॉज फिलींग दॅट रियली डिजेक्टेड की अशें जावंक जायना म्हणून आतां हांव स्पिकरा म्हळ्यार वचपाचो आहा. पार्टी वायज तुमी डिविजन घाला आनी कितलो टायम आमकां दितलो तो पयलींच सांगा. सो दॅट वी ऑल्सो नो वेरी वेल की बाबा आमी हें चड वेळ पुराण घेवन वचून जावचें ना. स्पेसिफीक पॉयंट टू पॉयंट उलोवन काबार करपाचें. तशें विजय बाब काल तुमी एक म्हणलें की जे थोडे ऑफिसर्स आसा केसींचेर तांकां ट्रान्सफरी येता खंय SIT हितून ते तुमी म्हणटा. ना पॉयंट कितें आहा? ट्रान्सफर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रान्सफर्स पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स ट्रान्सफर्स आसात आनी हाजे खातीर थंय जस्टीस मेळप डिफिकल्ट जाता. हो एक हांव जनरल स्टेटमेंट करता. आतां SIT CM म्हणटा फंक्शन जातली, रिपोर्ट दितलो, आपूण करतलो, ऑल द व्हेरी गूड. पूण हांव म्हणटा SITचे नांवान दुसऱ्यो अश्यो जर लँड ग्रॅबीच्यो केसीस आसात आनी लोक जर तुमकां अप्रोच जाता जाल्यार एक्सपांड द स्कोप ऑफ द SIT इज नॉट नथींग रॉंग. कित्याक हाजे पयलीं SIT जाल्ल्यो आहा. मटक्याचेर SIT जाली, कितें जालें? मडको बरो चालू आहा. SIT जाली मायनिंगाचेर, कितें जालें? सगळें हें जालें, फिक्सिंग जालें. कळ्ळें तुका न्ही? सो अशें फिक्सिंगा जावंक जायना. आनी SITक एक क्रेडिबिलिटी जी दिल्या ती क्रेडिबिलिटी जर उरूंक जाय जाल्यार ताजे रिजल्ट दाखोवंक जाय. विजय दिसता की काल फॉरेस्ट मिनिस्टरान सांगलां की ते सुप्रीम कोर्टाक एपेट जातले की रिजर्व टायगर एरिया तेजे तुमकां कितें सांगता? ना, वन्स अगेन फॉरेस्ट मिनिस्टर हॅज अ रायट टू हीज व्यू. पूण एक जनरल फिलींग कशें आहा, ट्रायबल लोक जे आहा पळय आनी वाघ हे कनेक्टेड. रान, ट्रायबल लोक आनी वाघ आर ऑल कनेक्टेड. दे आर पार्ट ऑफ द सेम इकोसिस्टम. सो आय डोंट नो हाऊ मच सुप्रीम कोर्ट वील कन्सिडर अवर केस. कित्याक म्हाका दिसता देशान आमच्या नॅशनल एनिमल म्हणून जो वाघ आहा हाका प्रोटेक्ट करपाक सगळे कटिबद्ध आहा. सो आतां तें जर तो करूंक सोदता जाल्यार ऑल द बेस्ट फॉर हिम. सर इलिगल कॅसिनो आहा ते सगळे बंद करता. इलिगल कसिनो बंद जाता एसेंब्लीच्या वेळार आनी एसेंब्ली सोंपतकच परत सुरवात जाता. कितें करूया ताच्या ते सांगलां हांवें काल. Yesterday we have seen there is a rise in the law and what do you like? rise in law and order crimes.
Yeah, it's because there is no proper policing. Because it's politically motivated transfers. That is why I asked. At least constables, you will give the right to the DGP to transfer it. Even there, the government is interfering. Okay, thank you.